वो कल जो हुआ प्रेस किया था विनायक वाडवेकर ने, वार्ड नंबर 3 है ये, लेकिन उसको वो बोल रहा है कि हम लोग लेबर्स नहीं दिए बोल के। महीने के मतलब 8-10 दिन तो उसी के पास रहते हैं, वो हर इसके पास उसका ही काम चलता है। और हम लोग गटर क्लीनिंग के लिए 15,000 दिए थे, तो 15,000 देने के बावजूद अगर उसको चाहिए था तो ये इमरजेंसी वो कर ले सकता था। ये मुझे नहीं लगता कि अभी ये 1 साल का है, मुझे लगता है कि 4-5 साल का होगा ये शायद काम करना है। अगर वो उससे पहले भी वो सरपंच था, पहले से ये मेंबर है, तो वो सब अपने वार्ड वाइज देख के सब क्लीन कर सकता था। ये जो बार बार ये करता है ना, इल्जाम लगाता है हम पे कि सरपंच ने और मेंबर ने हमारा कुछ काम किया नहीं, हमको कुछ ये करते नहीं। एक्चुअली देखने को जाएंगे ना तो सब मेंबर से ज्यादा काम तो इसका ही हुआ है। मतलब इसका वार्ड नंबर 3 में जो खर्चा हुआ है सब में ज्यादा ये विनायक वाडवेकर का ही है। चाहिए तो मैं उसको ये दिखा सकती हूँ रिकॉर्ड उसका, कि उसको गार्डन क्लीनिंग के लिए हम लोग उसको 22,500 कुछ दिया है। और फिर वो मट्टी मैंने कल आया था वो चेक के लिए, हमारा वो रेजोल्यूशन पास हुआ था 5 ट्रक का, तो मेरे को वो 3 ट्रक का दिखा दिया था। तो हम लोग, मैं और सेक्रेटरी आके इंस्पेक्शन किए थे इधर, तो आके वो था। तो फिर 1 महीने के बाद 3 तो दिया था ऑलमोस्ट, और 2 लेके आया वो कल चेक। तो मैं वो चेक पे साइन नहीं की हूँ, क्योंकि मुझको देखना था, इंस्पेक्शन करना था कि वो है या नहीं। तो उसी वजह से आके ये पूरा जो है ना गटर नहीं हुआ ये बोल के प्रेस लिया है। चाहिए तो आप रिकॉर्ड देख सकते हैं कि उसका कितना है। और एक कोटेशन है उसका 91,500 कुछ है, वो भी पास होने वाला है उसका। एक्चुअली वो मिला के और 86,500 कुछ है, टोटल मिला के उसका 1.5 लाख कुछ खर्चा हो रहा है इधर। तो मुझे नहीं लगता कि ये गार्डन क्लीनिंग किया है बोल के। अभी मैं गार्डन का फोटो दिखाऊंगी आपको, कितना क्लीन किया है मुझे वो देखना है, बस आप देख सकते हो थोड़ा। विनायक वाडवेकर विनायक वाडवेकर आमचे पंच मेंबरान काल प्रेस घेतला की म्हाका हांव काल नाशिल्लो, म्हाजी मिसेज सरपंच ती पंचायतीन आशिल्ली जेन्ना काल विनायक वाडवेकर चेका लागून कितें गेल्लो ते गार्डन मातयेचे कितें ट्रक आसता, ब्युटिफिकेशन घेतलेले आमचे हांगा चिल्ड्रन पार्काचे ब्युटिफिकेशन घेतले, तेगेले 5 ट्रक रेजोल्यूशन आमी घेतले पास केले। लास्ट टायम तेणें 3 ट्रक हांगा हाडले आनी सरपंच आनी सेक्रेटरी वचून चेक करून तेगेले पेमेंट केलो। काल तो परतो पंचायतीन आयलो की आपले आनी 2 ट्रकाचे पेमेंट उरला। सरपंचान कितें जालें तेका, तुगेलें उरलं जाल्यार तूं तुगेलें कितें हाडला तें दाखय आनी मागीर तुवें चेक कर, तुका हांव आपोवन दिता ना आपूण सांजचो मनीस धाडटा तेका दी। सरपंच म्हणटा तूं सांजचो मनीस धाडनाका, तुका हांव फोन करून आपयता आनी तुका दिता। आतां हें तुमकां पळया, आतां हे ब्युटिफिकेशनाक लागून तेणें आमी हें दिल्लें तेका। तो लेबर आतां भितर सगळें माती घालून तो लेबर घातल्या, हे लेबराचो कॉस्ट कितें दाखयता आमकां। गार्डन क्लिनिंग 29,350 आनी तेजे वांगडा बांय बी आहा, 2 बांय उसपयल्या तेणें 19,500 टॅप व्हेल्या। आनी मागीर हांगा माती, आतां हांगा तो ब्युटिफिकेशन करून झाडां लायता खंय, ती ब्युटिफिकेशन स्पेशल सॉयल जाय खंय, ती स्पेशल सॉयला लागून ती 5 ट्रक तेणें माती जाय म्हण ट्रक तेणें हाडपा पडटा म्हण ते हाडलेले आमी दिले। चल ब्युटिफिकेशन आमची गांवची जर कितें उदक जाता जाल्यार आमी तितून फुल्ली सपोर्ट करपाक तयार आहा। ते काम जाता ते ट्रान्सपरंट जावपाक जाय। तुवें 3 ट्रक हाडले दाखयले, 2 ट्रक हाडले, ते दाखोवपाक जाय न्हू हाडून हांगा कितें माल येयला कितें ते सरपंच फाल्यां रिस्पॉन्सिबल कोण, सरपंच आसतले, लोक सरपंचा विचारतले बाबा हें कितें जालां। आतां तुमी पळया इतलो जो एक्सपेन्स जाला, पयल्यार इतलो एक्सपेन्स जाल्लो दिसता जाल्यार तुमी आतां आहा तुमी सायडीन करा। एक्चुअली हो चिल्ड्रन पार्क जेन्ना चर्चिल PWD मिनिस्टर तेन्ना हो चिल्ड्रन पार्क म्हणला, हांगा भितर सगळे पेवर ब्लॉक्स आहा आनी ते सायडीन तो गटर आहा तोय PWD केला। जेन्ना उल्हास आमचो ZP आशिल्लो तेन्ना सरकारा कडेन तेणें उल्हासान तो फूल गटर बांदून दिला। आनी हो गटर पळोवपाक गेल्यार हो गटर आहा न्हू, म्हाका दिसता 5 वर्सां जालीं हांव केन्ना उसपोवंकूच ना। आतां ही सरपंच केन्ना जाल्यार 1 वर्स जालें, 1 वर्स जालें, तिका हांगा नॉलेज पासून ना। तूं मेंबर जाल्यार तुका नॉलेज आसपाक जाय खंय काम करता, तूं इतले लेबर व्हरता खंय घालता ते लेबर, काम जावपाक जाय न्हू। कारण आतां ताका विचारता म्हण तो आतां सरपंचाचें एलिगेशन लास्ट टायमूय तेणें खूब एलिगेशन घातलें, सरपंच करप्शन हे ती नवी, ताका कितें खबर ए आनी बी खबर ना पंचायती करप्शन कशी करतली। आतां हे कितें जालां, सरपंच स्ट्रीक आसा, सरपंच कोणाक मिस्टेक कोणाक पयशे दिना, कितें आहा तें ट्रान्सपरंट येवपाक जाय आनी व्हरपाक जाय। ताका लागून सगळ्यांची हांगा कितें हेराफेरी जाता तें सगळें बंद जालां। सरपंच त्या जालें गेल्या फावटी आमी थोडें निवळ केलें तें, हे फावटी चडूच जालें तें, मातशें निवळ करताले ते वयताले उदक तें।
आनी आतां पावसान तें उदक सामकें वयर पावता मग ते सायडीन आनी मागीर कितें जाता मे म्हयन्यात सगळो धुल्ल जाता आनी धुल्ल मागीर सगळो भितर सरता शॉपान डेली ते आमकां सामके त्रास जाता.